आयच्यान सुरवात केलेली आसा मोठो जो विशय आसा त्या 12 जाणां कडेन तुमी पावले कितें म्हणपाक जाय सोदता विषय जे आसा पळय ते खूब आहा. म्हणजे 80 लाख स्क्वेअर मिटर जी जमीन घेतल्या ह्या भागातल्या लोकांची, वारकण, नागजर, मोपा हे सगळ्या भागातली जी जमीन घेतल्या चांदेर, आणि त्यांचे विशय जे आहा त्यांचे कॉम्पेन्सेशनाचो हो मोठो पयलो विशय. ते पयशे आयज कोट्यांनी ईडीसी कडेन पडना. व्याज जो आहा तो त्यांच्या कश्टाच्या पयशांचेर आयज सरकार खाता, ईडीसी खाता, आणि ईडीसी वर्सान वर्स नफ्यान दाखयता, हो एक विशय. दुसरो म्हणजे तांकां जे दुसरें आश्वासन कितें दिल्लें की नोकऱ्यो मेळटल्यो मोपांतल्या युवकांक सगळ्या, आनी त्यो नोकऱ्यो दिवपाक एअरपोर्टाचेर जी स्कील जायी त्या तरेन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर आमी उबारतले आनी मागीर तांकां ट्रेन करून नोकऱ्यो दितल्यो. पूण दुर्दैवान स्कील सेंटर जे आसा हे हांगा भितरूच घातलेले आहा. तेंचे कडेन कोण येवपाक शकना, वचपाक शकना, चॅक करपाक शकना, आनी तें आश्वासन खंय तर खोटें ठरलां. आनी शेवटी 5 तारखेच्यान जो आतां पळय एअरपोर्ट सुरवात जाता थंयसर एक शेवटची संदी म्हणून एक टॅक्सीचो वेवसाय तांकां करपाक एक संदी उपलब्ध आसली. म्हणजे टॅक्सीच्या स्वरुपान अनएम्प्लॉयड यूथ जे आहा ते एक बाबा टॅक्सी लावन एक आपलो पोट भरपाचो वेवसाय सुरवात करपाक शकताले. म्हणून थंयसरूय तेंच्या हक्काचेर गदा हाडल्या. आयज दाबोली एअरपोर्टाचेर जर टॅक्सी स्टँड आहा, येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड, प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर गोंयान सबंद येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आहा. प्रत्येक बस स्टँडाचेर जर येलो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आहा, मागीर मोपाचे युवकूच कित्याक वंचीत, हो आमचो प्रश्न आहा सरकाराक, आनी हेचें उत्तर खंय तरी दिवंक जाय. आनी प्रत्येकान मोपाच्या युवकान आयज सरकाराक विचारपाक जाय की आमी कितें अन्याय केला तो आमकां तुमी हांगासर मोपा एअरपोर्टाचेर वेवसाय करपाक टॅक्सी स्टँड दिना. तेन्ना आमची एकूच मागणी आहा. स्वातंत्र्या पूर्वी वेगवेगळे आमचे जे नेते आसले, वेगवेगळे स्वातंत्र्याचे लिडर, तितून बाळ गंगाधर टिळकाचें नांव प्रामुख्यान येता. तेंच्यांनी जशें सांगलेलें स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, त्याच प्रमाणे मोपा एअरपोर्ट वरती टॅक्सी स्टँड हा प्रत्येक पेडणेच्या युवकाचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, आणि तो आमी मेळोवनारच ही घोशणा करून आमी आयज फुडें सरलेले आहा. तेन्ना जागे जावचे सरकारान या, आनी येन्नाच जर बऱ्या पैकी लोकांक चड न दुखयता, लोकांचो अंत न पळयता बेगीनतल्या बेगीन निर्णय घेवचो, काय करपाक जावो हे आमी कायद्यान मागता, आनी कायदेशीर स्वरुपान सरकारान आमकां जाता तितले बेगीन दिवचें. त्यामुळे मग एकच विषय एक उरता असो की आतापर्यंत जे आंदोलन जे आसा ते सूक्ष्म गतीन म्हणजे धिम्या गतीन आनी जितून वायलन्स ना अशें दिसता की वायलन्सा शिवाय तुमकां न्याय मेळटलो काय कितें? पळय कितें आसा, आयज पर्यंत तामणकरान आंदोलनां घेतल्या पळय तितून प्लॅन ए आनी प्लॅन बी आसता. आमी प्लॅन बी उगडूच करूंक ना अजून पर्यंत. सरकारान शाणे जावचें. अजुनूय सरकाराक हात जोडून विनंती करता सगळ्या पेडणे वासियांच्या तर्फे, अजुनूय शाणे जाया. प्लॅन ए जो आहा पळय आमचो, हो आतां आंदोलन सुरवात जाता. प्लॅन बी आहा तो आनीक 8 दिसांनी वर्कआवट जातलो. तेन्ना खंय तरी सरकार मागीर ते हाती भायर वयतले. मागीर शेवटी त्या लोकांनी आपल्या न्याय हक्कान मेळोवन घेतले हे सिद्ध जातले. पयर तुमकां जणी थंय भायर धरले शिश्टमंडळ मेळून गेले, निमित्त केले फुडें न्हय अशें दिसना ना काय ना, आमी कितें घेवन गेल्ले म्हणून सांगलें न्हू हांवें. आमी कायद्याचे जे बूक आहा त्या कायद्याच्या प्रोविजनान जे पळय कितें दिलां आमकां, हक्क दिल्या ते दाखोवपाक गेल्ले. आतां कायद्याचे बूक जर मुख्यमंत्र्याक ते सुरी आनी पिस्तूल आनी चाकू तर दिसता, तेका आमी काय ना, ते तेंचें दुर्दैव, कम नशिबी सरकार आहे. पेडण्या भायलो अशेंय म्हणटात. ना पेडण्या भायलो मागीर कोण आसा हांगा? प्रत्येक आयज ट्युरिजम मिनिस्टर पर्वरीन इलेक्शन कॉन्टेस्ट केला, तो खंयचो? पणजेचो. आयज आमदार जो आहा पेडण्या भागातलो तो खंयचो? भायलोच येयला. आनी आतां आमदार स्वता जर स्टेटमेंट करता की पेडणेच्यो 5 गाडयो काय 8 गाडयो कितें वयतल्यो आनी 2 खंय भायल्यांच्यो गाडयो वयतल्यो, म्हणजे हांगा टॅक्सी चलोवपाक भायले जाय? आनी सुदीप तामणकर जर त्या विशयांतलो एक जाणकार आसा, टॅक्सीच्या विशयांतलो, 2007तल्यान अखिल गोवा बस मालक संघटनेचो सेक्रेटरी म्हणून काम करता, आनी ह्या विशयांतलो एक जाणकार वेवसायीक स्वता बसीच्या व्यवसायाना, टॅक्सीच्या व्यवसायाना, आनी कायदेशीर स्वरुपान कायद्यार बोट दवरून जर तांकां लागून मागणी करता जाल्यार हांव भायलो. ओके, आयज तुमी आंदोलनाक सुरवात केल्लेली आसा की मेन ह्या आंदोलनाची रूपरेषा कितें आसतली अशें? पळय आयज आमची एक मिटींग ठरलेली आसा. आतां वताक लागून आमी एक्चुअली ती मिटींग डिक्लेअर केल्ली ग्रावंडाचेर, पूण आतां वताक जरोखरक बी आसलेल्या कारणान आमी ती आतां हॉलान घेतले. थंयसर सगळी वेवस्था केल्ली आसा, आनी त्या मिटिंगेन मागीर लोकांचे कितें व्ह्यूज आहा पळय, फुडें आंदोलन व्हरचें काय ना, हे सगळें तितून ठरतलें, आनी त्या प्रमाणे फुडली रूपरेषा जाहीर जातली. येस, ओके.